सो आज आमचे बराबर सगळ्यांगेलो वळखीचो एंटनी लिओ फेर्नांडीस एक्स सरपंच कोलवा गांवचो एक बरो सोशल वर्कर GFAचो गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर फॉर 3 टर्म्स आणि जायते सोसायटीन तो प्रेसिडेंट आहा चेअरमॅन आहा आणि इगोजी वाव उरकोता आणि वेल नोन माम म्हूण आख्खे कोलवांतून न्हू बट आख्खे गोंयांत माम म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांचे काळीज ओडोता आणि आज आम्ही मामांक आम आदमी पार्टी जॉईन कोताय. वी वेलकम यू टू आम आदमी पार्टी. एक उमेद अशी की एसो मनीस आज आम पार्टी जॉईन जाताय वावर करपाक. हो जो आम वावर गोंयभर चालू केल्लो हे वावराचो एक्नॉलेजमेंट जो आहा मामा एसो मनीस थँक दिताय तेनो आमकां म्हाका दिसता उर्बा जाता. आमचे बरा आज आहा कोलवा सरपंच बाय ट्रिजा आमगेले एक्स सरपंच बाय सुजी आमगे प्रेझेंट डेप्युटी सरपंच बाब डेलन आमगे पंच मेंबर बाब मिनीन पंच मेंबर बाब गमराड एक्स सरपंच बाब जॉन्सन आणि एक्स डेप्युटी सरपंच बाय टेंडला आणि आमगेले सगळे कोलवाचे वेल विशर कोऑर्डिनेटर आणि आम आदमी पार्टीचे सपोर्टर. सो माम वेलकम यू टू दी आम आदमी पार्टी. तुगे सदांच तेंको आल्लोच पूण ऑफिशियली आज तू पार्टी जॉईन जाला आणि म्हाका दिसता कोलवा गांव आणि म्हाका दिसता आख्खे सालसेत आमच्यान हें घोट करपा जाता पार्टी मुखार काडपाक. वेलकम टू दी आम आदमी पार्टी. चड विशालकाय भोगता हे आम आदमी पार्टीक जॉईन जावपाक. हाका वेंजी आमचो MLA ह्या गांवांत आमच्या गांवांत जायते काम उदारगत ताणें केल्लेली आसा. तशें हेल्था बाबतीन जावं दुसऱ्या ह्या कामांनी डेव्हलपमेंटा बाबतीन ताणें जायतेच काम केलेलें आसा. म्हाका एक कुशलकाय भोगता आज तांकां दिवंक आनी म्हजे हेजे सगळ्यांच्या बरे माकड्याच्या नांवान हांवूय ताका ताजे पार्टीन हांव जॉईन जावपाक हांव तयार जाला. आज पयलीं फावटी मामा कॉंग्रेच्युलेट करता तो आम आदमी पार्टी जॉईन जाल म्हणून आणि आमकां असले आम आदमी पार्टी बेस स्ट्रॉंग करपाक असो सोशल वर्कर जाय. तेच भाशेन हांव युथाको मागोता जे आमगे यूथ आय लेस दॅन 30 तांकां ते तुमी आमकां आमगे आमदाराक तुमचे सपोर्ट जाय. तुमचे भाशेन आमकां यूथ जाय पार्टी स्ट्रॉंग करपाक आनी आमगे आमदार एक एनर्जेटीक आमदार ताका युथाची गरज आसा आनी तेच भाशेन आमदाराकूय थँक दिवपाक आनी मामाकूय थँक दिवपाक हांव कोलवा यूथ आनी आख्खे कोलवा जी ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ताका तो यूथ आमकां सपोर्ट कर म्हणून मागोता. हांव आमचे मामाक आमच्या चड एंटेनी म्हणून आमच्या माम म्हणटाय आनी ताका हांव काँग्रेस करता कित्याक आज आम आदमी पार्टीक तो जॉयन जालो म्हणून आनी ताका हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणून आनी आमच्या वेंदी बाबान ते सांगाता तो रावल म्हूण आनी हेजे मुखार तेगेलो सदां आमकां आदार आसतलो आनी ताका हांव कित्याक चड करून काँग्रेट करता. असो मनीस हे पार्टी जॉयन जावप म्हणजे बरें व्हडलें काम अशें आनी तो आमचे बरो आसले आमच्या आनी जायत करूंक जाता वेंदीक आनी जायतो सपोर्ट आख्खे कोलवाचो आनी इतलें सांगून हांव देव बरें करतां.